If it was a secret ballot, I'm quite sure that there was a possibility we could win. When it was open ballot, which is show of hands, where we stand up, then naturally they will fall by party discipline and party will. So they cannot do anything but we had a hope that we could do it because there is clear cut divisions within the government, each one pulling the leg of the other. देखून आमकां कॉन्फिडन्स आशिल्लें मेळटलें म्हणून बट दे डीड दॅट. ओके कलश बाब आयज वेन्झीन आनी हेंनी सांगलां की आपान की तेंचे ह्या फुडें काँग्रेसी वांगडा आसपानात म्हणजे आयज तेंच्यांनी कमिटमेंट केल्लें आनी प्रपोज केल्लो म्हण तेंच्यांनी तुमच्या वांगडा रावले म्हणटा हेजे फुडें ते तुमच्या वांगडा रावचे ना म्हटलं काँग्रेसी वांगडा. टायम अजून आहा ते रिस्पॉन्ड करपाक आमचे लिडर डिसिजन घेवन सांगतले. हांव कोण न्ही तशें करून सांगपाक वयो ना जाल्यार कितकोन करपाचें कितको फुडें वचपाचें मागीर आमी स्ट्रॅटेजी ना जायना जाल्यार रिड्रॉ करून करतले. पूण सद्या इट्स टू प्रिमेच्युअर फॉर मी टू मेक द स्टेटमेंट एंड एट द प्रॉपर टायम माय लिडर्स वील मेक द स्टेटमेंट ऑन दिस अलायन्स एंड नॉन अलायन्स. बट सो अशें जर तेंच्यांनी स्टेटमेंट करप म्हणल्यार तुमकां कितें इफेक्ट जावचें? हांवें एक म्हणलां तुमकां याद आसतलें थोडे पार्टीज आहात ते पॉलिटिकल पार्टीज एक उतर आहा पॉस्चरायझींग म्हणल्यार कितें ते मसल्स फ्लेक्स करतात मातशे फुडें येतात आमी घातले थिंग घेतले. दीस इज लायक टू डू अ बार्गेनींग. चड फावटी अशें करून जाता मागीर सांगपाक बरें आमकां 25 सीट दी 10 सीट दी अशें करून जाता. सो आय फील समटायम्स इट कॅन बी अ पॉस्चरायझींग इफ इट्स जेन्युइन ऑर नॉट वेन द टायम कम्स क्लोजर वील कम टू नो हाऊ इट इज वर्किंग. बार्गेनिंग टॅक्टीक हय दॅट इज अनदर वे ऑफ सेइंग. There's one more thing which I want to say that the सरकार बी आशिल्लो आयज तुमी पळयला एक कॉंग्रॅच्युलेटरी रेफरन्स म्हणून येयला. काल आमकां बुलेटीन येयलें तेन्ना कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन म्हणून. One is congratulating the Vice President on his election. That's fine. There was another one, congratulating motion to congratulate Narendra Modi on the so-called historic GST announcement which he made on 15 August 2025 and which was implemented on 22nd September 2024. तो गुणायलो आणि आयज रिवाइज बुलेटीन धाडला ओनली रेफरन्स. मोशन आसलो जाल्यार आमी उलोवपाचें उबो रावन उलोवपाचें एक्सपोज करपाचें तें सगळें that we would have opposed it and we would have put our statements forward to show how this thing is not a Diwali gift. It is not something which is a windfall. तूं कोण लायलो तो इतले रेट जीएसटीचो आनी तुमी उणी करतात आनी लोकांक फोडयतात की आमी गिफ्ट दिले म्हणून. फकत दोंगुरास आसतलो गुजरात इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना दिवाली गिफ्ट म्हणलो. इलेक्शन येयलो आतां बिहार इलेक्शन येता देखून परत तुमी गिफ्ट म्हणून दितात. कोण टॅक्स लायिल्ले? तुमी टॅक्स लायिल्ले. कोण ओपोज करतालो जीएसटी? तुमचें सरकार नाशिल्लें तेन्ना. कोण मुख्यमंत्री आशिल्लो? फकत तो मुख्यमंत्री म्हणून मोदी मुख्यमंत्री आशिल्लो ओपोज करपाक आमचे जीएसटी आमचे यूपीए गव्हर्मेंट लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंग. आनी मागीर कितें जालां? मागीर तुमचें सरकार आयलें आनी तुमी इतले हाय रेट ऑफ जीएसटी लायले. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन सांगलेलें दीस वील किल द इंडस्ट्री, दीस इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द इकॉनॉमी. तेन्ना सांगलोलें 2016 2017 बील हाडलें. मागीर परत रिपीट केल्लें इवन 1 जुलय म्हणलोलें दिस इज टॅक्स टेररिझम म्हणून सगळें सांगलेलें. आमगे राहुल गांधी हॅड अ फार सायटेड विजन आनी सांगलो ते प्रमाणे आनी इवन सेट द रेट ऑफ स्लॅब्स 18% and anything above 18% is too high. बिल पास जाता आसतना रातभर तुमी उगडास आहा ते हें जालां की तें डिस्कशन जालां पासींग जावपाक. चिदंबरम उबो रावलो आनी सांगलोलें यू वील किल MSMEs, यू वील किल द कॉमन मॅन सगळें म्हणलां म्हूण आजून पास केल्लें. आतां 8 वर्सां सोंसून सगळें सफर जावन आतां तूं रेड्यूस करता आनी ताका गिफ्ट म्हणटा. गिफ्ट म्हळ्यार कितें? तूं मागीर बड्डे जाता तूं म्हाका कितें हाडटा फुकट हें हांव समजून घेता गिफ्ट म्हणून. पूण तूं म्हाका चोदता मागीर म्हाका दिता. तूं असलो रॉबिन हूड जावपा सोदता आनी एक गिफ्ट म्हणटात. कळ्ळें? आमी सगळे पॉयंट टू पॉयंट आनी हाडलोले सगळे रेडी मुगे पॉयंट्स पूण गुणायन रेफरन्स केना उलोवपाक चान्स ना. एश कोन्न हांव म्हणटा सरकार इतलो भिता. आमी फकत 7 ऑपोजिशनान आसा आमकां उलोवपाक कित्याक चान्स दिना? बीजेपी ऑपोजिशन आशिल्लें तेन्ना
ते म्हणटाले की आमचे कितें आहलें जाल्यार हो मिनिस्टर पडलो आहा, मिनिस्टराचो चेडो पडलो आहा, सगळे म्हणटाले. आता आमी तेजेर तेंचे मंत्रीचे आरोप घायले जाल्यार पॉलिटिक्स म्हणटा. पॉलिटिक्स इज नॉट युअर कप ऑफ टी. लोक जाणा मास्टर माइंड हूंय आसा तो. लोक जाणा मास्टर माइंड केसो गुंडा आहा तो. आनी लोक जाणा कोण मास्टर माइंड तो. सरकारा दिसना हो दाखोवपा सोदना. आनी कित्याक बंद करूं सोदता. राहुल गुप्ता कित्याक म्हणलो आमी वी फाउंड अ मास्टर माइंड. तुमची इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाली म्हळ्यार फाल्यां चार्जशीट करूं जाता. कसलो खोटे नाका. IPS officers, when they come here, they come to serve the state, not political masters. And they should not bend or crawl before the politicians. Remember this. दोतोर तुवें म्हणलें जे सिक्रेट बॅलेट जाले म्हणून तेंचे जाले ओपन जाल्ले जाल्यार सॉरी ओपन जाले म्हणून सिक्रेट जाले जाल्यार थोडे विरोधाक पडटा आशिल्ले म्हणल्यार कित्याक तुमचे संपर्कांक बीन आसा कोण बीजेपीचे बीन तुम्ही जाणा कोण आनी हॅप्पी आसात. सांगपाची गरज ना. तुम्ही डेली तेंचे झगडे पळयतात. कितें जाता तेंचे मदें तुमी जाणात. आनी सांगपाचें ते सर्टिफिकेट पब्लीक डेमॉन्स्ट्रेशन जाता मागीर लिपयता मागीर सांगतात इट इज अ फॅमिली मॅटर आमी सॉर्ट आउट करतले. तुमी जाणात कितें जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.